सत्तरेतले 12 गाव काढल्या, दारबांदातले 5 गाव काढल्या, सांग्याचे 3 गाव काढल्या आणि तुगेले काणकोणचं 1 गाव काढला. आता सांग्याचे गाव सांगता, सावाचे गाव निवड आणि पळप आणि डुंगरी म्हणजे सावाचे पडटली आहा तो एक लायक तालुक्याच्या बाउंड्रीचेर पडटा. तर 3 गाव काढल्या. ते देशकाचे समिती जयंत पाटील हो मेंढल आशिल्लो म्हणून तेंचे नांव सांगले. स्पेशल एमएलए सांगले हिंग आर्ट आणि डेमॉन्स्ट्रेशन दाखोय गोंयचे एरिया खूप मोठा आहे ते सगळे दाखोय म्हणजे आज तो व्हिडिओ व्हायरल करू शकता म्हणजे तो व्हिडिओ अजून हम कडे एमएलए सगळ्या 3-4 लोकांना नाही सांगले आणि त्याने मी म्हणा काय आणि तो व्हिडिओ अजून हम कडे त्याका हिंगा डेमॉन्स्ट्रेट करून म्हणजे ऑफिसर आठ सगळे देवांचे गावचे लोकांना सांगू म्हणजे इको सिटी जीवन मुंची राणा मुंची तो मुंची त्याचे एक्सप्लेन करून मॅपाचे दाखवून म्हणजे आज दाखवलं विथ एन्व्हायरमेंटल स्कीम समिती आसा पण आनंद नगरान उबत मारला आसा हो माझी जिल्हा पंचायत मेंबर सुरेश जगतारांनी उबत मारला आमचो एमएलए सुभाष फडणवीसांनी उबत मारला आमकां नाका म्हणून सांग्यार हो वेस्टर्न घाट हो नाका म्हणून मारला उबत मारलेले आसा आता पळय एक तेंचे हें घेतलें हियरिंग घेतलेलें काणकोणाक खोला घेतलें हांव म्हणटा तुमी हांगा इको सेन्सिटीव हें करता इको एरिया करता न्हू इको सेन्सिटीव कित्याक हांगा कित्याक घेवं ना खोला वचून कित्याक घेतलें हांव म्हणटा एरिया तुगेली वेस्टर्न घाटा पडटा आनी एरिया घे आनी हे लोकांक कित्याक काडया तो खोला वचून घेता सगळ्या मान्यताय आसा सगळ्यांनी सगळ्या मान्यताय आसा मरे हो वेस्टर्न ते लोकां सारकें सविस्तर पटोवन दिले बायलो म्हणल्यार कशें कोणा खबर ना तांकां तेजे आयकले एकूण करेक्ट सांगता एक बार फायली जाल्यार आमचे पंचायत डिस्कशन जायचं आम्ही आता हे ग्रामसभेतल्या ग्रामसभेचे ते ऐका पॉलिबाब म्हाका खबर आसा म्हळ्यार हे पॉलिबाब आमी हे ग्रामसभेतल्या हे केल्या तांकां खंय ते मुखार कांय करूंक म्हणून येता आमगे टावन येतले तांकां ओनर आयिल्ले लॉस जाला आतां पुर्तुगेज टायमार पयले बिल्डींग आतां म्हणा रस्तो वाडपाचो आनी रस्तो पयलीं 3 मिटर आसले ते सेट बॅक करून ते केले त्या टायमार आमी धर्मा येयले आमी कोण येयना त्या 3 मिटर सोडून ते शॉप आले तुमी केले ते रस्त्यार पडटा ते कातरपाव वयतले ते आज लोकांना तांकां मांडणी पण केला काय ते लॉस जाला आनी तेंच्या पासून कितें केला पंचायती वचून केला आमी ते भितर प्रोविजन नासता मातसो परत भितर फिरता हे कोणावाडा हे उजवा नजर कोणावाडा त्या मनशान तेजे आन्सर दिवचें हांव जेन्ना म्हाका एक कळ्ळें तेन्ना मागीर आनी देवस्थानाक हांवें सांगलें देवस्थाना प्रेसिडेंटान म्हाका सांगलें कितें करपाचें तुमी कितें केलां तर तेणें सांगलें तुमी कितें करता कितें सांगलें आसा तेन्ना आमचे कडेन ते लिस्टा प्रमाणे आसा आनी ते हेका पोल्युशन बोर्डाचे जाल्यार तेणी सांगलें
तेणी तशेंच सांगलां की आमी फाटले वटेन आहा ते मानता कित्याक फुडल्या हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे आमी फुडें येयना तशें म्हणून म्हाका देवस्थानाचे प्रेसिडेंटान सांगलां बरोवन दिना बरोवन दिना म्हाका सांगलां बरोवन मातशें घे उबी जाल्या ती तेगे पॉयंट आसा रिगार्डिंग न्यू पंचायत बिल्डिंग डिटेल जे पळय ही डिटेल पंचायत बिल्डिंग डिटेल पॉयंट टू पॉयंट सगळी म्हाका खबर आसा एक दुसरो असो डॉक्युमेंट नासतना म्हाका तो खबर ना आनी हांवें तो फॉलोअप केलो ना फ्रॉम हेजी लायसन घेतले कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतले लास्ट आतां जे पळय जालां तेन्नाच्यान ही पंचायत जी पळय बांदल्या ती RDA बांदल्या RDA डिपार्टमेंटान एक्चुअली आमचो जो प्रपोजल आसलो तो फक्त RDA डिपार्टमेंटा कडल्यान पार्किंग आनी फर्स्ट फ्लोर इतलोच प्रपोजल आमी पयलीं RDA डिपार्टमेंटाक धाडलो आनी पयली सुवातेर हांव आमचे PTA जे पळय आसा आमचे हेचे प्रायमरीचे तेंची धन्यवाद करता कारण तेणी आमकां 1 वर्स टायम घेतलो पूण आयज खरें तर आमी 3 वर्स जालीं तितूंकूच आसा त्या भुरग्यांक पयली सुवातेर PTA आमकां खुबशे हेल्प केले आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक खुबशे आमी मागले 1 वर्स पूण तेणी आमकां आसूं ते भुरग्यांक त्रास करून खंय तरी हें करून तेणी आमकां 3 वर्स तितून काडपाक जाय कारण तें सांगता कळ्ळें RDA जी बांदली बिल्डिंगे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट इतलेंच आमच्या प्रोविजना भितर आसलें जेन्ना ते इनॉग्रेशना मंत्री येयलो गोविंद गावडे तेन्ना RDA मिनिस्टर तेन्ना तो येयलो तेन्ना फावंडेशना जेन्ना येयलो तेन्ना ते RDA स्मार्ट मीटर नागपूर ऑब्जेक्शना म्हणटा हे म्हणटा ते आमकां क्लियर करून दी ह्या वर्सा सगळ्यांक पयलींच्या पडटा एक वर्सा पयलीं पांय मारलो थंय पयस बायलेर पांय मारलो थंय करून पयल्या वर्सा कमर फॉर्म मारले ते क्लियर करून दी हाका क्लियर करपाक बी हांव तें सांगना दोन बॉडी इंजिनियर हाडून दाखयलो ती ना ते इंजिनियर बोर्ड म्हाका कांय नाका थंय म्हाका सिमेंट मारून दी ते विसरून पडटा आम्ही म्हणटा शेती काम करते ते जायना कित्याक जायना हेच कसं जायना ते आयडिया कोण ते स्वतः बसता आनी आपल्या फाटार पयना जायना तुमी तर रस्तो केलो जाल्यार कितें जातलें रस्तो म्हणटा हांव एटलिस्ट ड्रेनेज सांबाळात रस्तो आहाच ते सो सेम रोड खंय कितें आसा ना थंय तेजे सगळ्या भाटां आसा सगळ्या भाटां आसा बरोबर आनी थंय तर आमी जर PWD एक हें जाल्लें शेतार सांबाळटात आनी एग्रीकल्चर करपाक जाय जाल्यार तुमचो रस्तो करून दिवपाक जाय रस्त्यार हेजेर RDA संचार घेऊन गेले पयलीं हांव मागीर संचार मॅडम ती आमची RDA आम्हाला आमच्या वांगडा येयली ताच्या वांगडा गेल्ली पूण मागीर तांचो टॅक्निकल मेंबरूय आयलो तेंच्यांनी कितें सांगलें एक्चुली रोड दाखयल्लो आसा प्लॅनार तो रोड दाखयल्लो आसतना तांचे त्या टॅक्निकल मनशान सांगलें आमकां की तांचे सगळ्याच्यो NOC जाय सो सगळ्याच्यो NOC कित्याक जाय जेन्ना रोड प्लॅनार मार्क केल्लो आसा डिमार्क जाल्लो आसा गव्हर्मेंट रोड म्हणून नोटिफाय जाला जाल्यार ती मॅडम म्हणपाक लागली तुमी तशें दिवपाक शकना म्हण RDA अंडर आमकां तशें मेळपाक शकना NOC जायोच पडटल्यो एक तरी घर आसपाक जाय बेनिफीट पडटा जावपाक जाय ती म्हणटा एक घर आसपाक जायच म्हणटा पूण जालें कितें आमी एक्सप्लेन केलें
प्रॉपर्टी एक तर्फी आसा आनी घरां एक कडेन आसा म्हणजे इट इज नॉट नेसेसरी घर थंयच आसपा जाय अशेंय बी आमी तांचे कडेन मागलें घर थंय आसपा जाय तशें म्हाका की ते एक कडेन रावता आनी व्हडली भाट आसात ती आनी तांचे कडेन रोड पास जाल्लो आसा तेन्ना तुमी ते दिवचें थंयच्यान ते माग करतातच न्हू तांकां ते हाडपाकूय त्रास जाता फार्मींग प्रोडक्ट्स जे आसात जावं लाल पांडे हे ना दिसात मागीर मागीर ती मॅडम म्हणपा लागली आमचे चिफा कडेन येवन उलया म्हणून थोडेसे रेसिडेंट्स थंयचे हय थोडे जे कोण पळय आसा न्ही ते तुमी येवन मातशें उलोवचें थंय मातांनी कॉम्प्लेक्स तांचे ऑफीस आसा न्ही मॅडम तुमचें तशें तेणें आमकां सजेस्ट केलें पूण आमी दिसता म्हणपा लागली ते ह्या रूल इज नॉट अलाविंग विदावट रेसिडेंट्स ती म्हणटा तशी दिवपाक शकना हो आमचो प्रश्न आयला तांकां आमी थंय दाखोवपाक सुद्दां रावले 7:30 सुमार जाल्यार आनी स्ट्रीट लायट ना आनी रस्त्यार लायट ना जाल्यार आमगेलें जें पांडवसडा जंक्शन आसा थंय बोवाळ जावपाक लागलो आनी आय विटनस दोग तीन जाण आसा तेजें नांव घेतलां आनी हांवूय आसा हांव केन्नाच भितर ल्हान दोन ते हिंदी उलोवपाक लागले चाकू लाव आनी म्हागेल्या ही सायडीच्यान तेणें इलेक्ट्रीक स्कुटर तेगेली पार्क केलें आनी हे मनीस कोण न्हू पदेर तेंची म्हणून दोगां भितर झगडी आनी तो चाकू घेवन धांवलो काका काळोख आसा कांय दिसना तितून भितर हांवें म्हणलें हय हय हांवें दाण घेतलो आनी हांवें दवरलें कडेन आसता कित्याक हे हो आमकां त्रास खूब आसा हो जो इशू आसा तेजो रस्त्या सायडीच्यान त्रास खूब आसा धांवतकीर तो चाकू तेणें घेतलो परत स्कुटरी काडलो आनी ते दोगांय धांवले आनी मागीर तेणें ओनराक बी कॉन्टेक्ट केलो ओनराक कॉन्टेक्ट केलो ती आपयलें तेजी डायरेक्टराचेर कॉल करून पुलिसांक आपयलें तेजे नंतर तेणी ते दिसा पुलीस व्हेरिफिकेशन केलां आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन आसता ते दिसा केलां प्लस हेच करा एक सायडीच्यान 15 पदेर एक सायडीच्यान 20 पाडेर रावतात तेंचो आता ते कोण खंयचे ते कोण हांगचे झारखंड यूपी काय कोण ते आमकां खबर ना बरें तेंचो खंय सामको आमकां जो भरपूर सगळ्यांक त्रास जाता ते रस्त्यार येता आतां आमगे पंचायत कितले जाण आसा ते एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना तुमी ताका लेटर इशू करा तुम्ही इन्स्पेक्शन करा म्हाका लेटर इशू करा हे कितली लोक आनी एक घरांत कितली जाणां भरपा मेळटा तेय विशय पळयात बरें ती बेकरी काय किती चलता ती लायसन्साचेर चलता कितें आसा तेय पळयात आनी जंय तेणे रेंटा लोक दवरल्या ते कायदेशीर ते दवरपा मेळटा तेय पळयात बरें तेजो त्रास आमकां खंयच्या वटेच्यान जावपा नाका पहिल्या तुम्ही पंचायत पहिल्या दामोले ते रिटेलिंग बॉल बांदले पळय थंय खांबो पळय कसो जावन आसलो ते आमकां पळयला दामोले प्रत्येक जण आपल्या आपल्या वाड्यात पहिल्याची बॉल मशीन तेजे आणि फक्त रिक्षा आणि ते जेसीबी ते तेजे फारीक केल्या बाकी पैसे हांवें फारीक केले दिसा 4 महिन्यात 6 महिन्यात आई म्हणल्या बल्सांतले बारीक केले का पंचायत फंडांतले बारीक केले बल्सांतले बारीक केले ते तू लिबरे राव हांवें फारीक केले आतां पण म्हणटाले आपल्या बाबा सांगता जर हे जर फंड तुज्या जाता सांग किती जाता अरे बाबा प्रश्न झाला की त्या उत्तर द्या रे ते पंचायत नाका डिटेल उलय एक आमचा बदलता फोन करपाक सो तू माझी बहीण कळपास
जालं ते अंदाजे म्हाका 17 वर्सांनी एक गटान जाला पंचायती राज आसा थर्ड नाही होता आणि वापस केलो फॅमिली मॅटर वापस केलो एकटा फक्त बता शिकली वापस नाही होत केलो माझी पर्सनल जागे कामाची जागे माझी कामाची जागे करा असा माझ्या प्रोजेक्ट बोलेला माझी त्याला मागपार पडतो मागपार पडतो आणि इकडे जातो शिकलो मागपार पडतो म्हणा जो गटर आसा त्याचो कॉस्ट विचारला कोण करपी एजन्सी विचारला ते एक जाल्यार कितें जालें विचारपाकच जाय मागीर आमी आमच्या लोकांचो कळपाक घेऊन बसतात पर्सनल पासून नाही बरोबर कामाची करवली हा फटाफट करतात असं ते आमचे असं पुन्हा एक पाहिजे कामाची करवली तर जात जाल्यार आपल्या गांवच्या भुरग्यांक खंय कामां लावपाचें आसलें न्ही घालपाक पोवपाचें कितें जाता म्हणून जे काडलें तेका लागून आमकां हेजो घडणीचेर हो आदार दिलो मरे घडणी आमी बरयले कडेन आसा ग्रामसभा आमकां ग्रामसभेक जाल्यार दोगी सरपंचाक चूक वागपाक जायना हे सरपंचाक चूक वागपाक जाय एक कडेन चूक वागपाक जाय एक कडेन केलें गावना ना हे ग्रामसभेक जावपाक जायना तर या ग्रामाक जाता हे सारखी दिला दिवपाकच जाय त्या लोकांक जो पर्यंत आमचे दोळे उगडे जायना तो पर्यंत आमी काय करपाक जायना water during the period December to June. आता तरी ऑलरेडी सुरुवात केल्या पावसाळ्यात काडले DWD. हां Water आम्ही करना आम्ही ठराव फक्त तुम्ही पास करा ग्रामसभेचे ऑब्जेक्शन अरेंज केलं म्हणून तुम्ही लेटर करा ग्रामसभेत आम्ही ऐकाय WIT चे मुद्दे उठतात ते agriculture product DWD. ओके व्हॉटएव्हर ते आम्ही जे सगळे प्रिया करेक्शन करू. ना ना आम्ही मिनिस्टरा मिळून आले त्यांना आमची नंदवाडी सांगली WIT नंदवाडी सांगले आम्ही व्हेरीफाय केलं तो अशा आणि तुम्ही तर सगळे बरयल्ले आसा ते ठरावा भितर तुम्ही तशा तसो बरयात आनी ते रिजॉल्व डेट म्हणून ठराव पास करात आमकां जाय तेन्ना एक कॉपी फुडें मेळ्ळ्या बरो आमी मागीर करपाक कितली सांगता
जालो न्हू सगळें आपलें हें जाता न्हू जाल्यार हांव ताका फाल्यां सगळीं व्हरून ना सगळीं व्हरून खंय आसलेलें गांवांत सांगता ते खंयची लँग्वेजीन ताका पळय सांगपाचें तें आमी तुमी लोकांक म्हणजे सांगना पूण हांव त्या खंयची लँग्वेजीन सांगता ते सगळें आयकता ते उपरांत ते पळय घातलां खंय कितें जाल्यार एक्चुली हें तर म्हाका कालच तर तुमी सांगलें ओके आयकता आयज खंय तर तुमची ग्रामसभा आसलेली मेन विशय कितें आसलेलो सद्या घातले ते विशय ग्रामसभेक दोग-तीग जाणांनी आमी इन रिटर्न दिल्लें एक आमचो पॉली फेर्नांडीस तेच भशेन आमचो प्रभाकर आनी बाजारा हेमंत नांव म्हणटा तेणे आमकां दिल्या रिगार्डींग पंचायत बिल्डींग जी पळय आमी बांदल्या ती कशे भशेन बांदल्या कितें केलां खंयच्यान तुमी तेजें मुखालें काम पूर्ण करतले खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान करतले आनी कसो एक्सपेंडिचर केलो तेजी एक विशय आसलो दुसरो आमच्या पॉलिबाबान खूब विशय काडले म्हणल्यार जे पळय जेन्युअन रिवण गांवाचे पळय जाये आनी हे अत्यंत गरजेचे आनी ते लोकां सपोर्टीव आसा तेच तेणे पॉयंट काडले ते पॉयंट आमी आमच्या जाते भशेन हेजे हें दिलां म्हळ्यार आमी कितें कितें करपाक शकता आनी मुखार कशे भशेन हेजे नियंत्रण दवरतले ते भशेन आमी सांगलां जे आमच्यान जाता तें शक्य करतले आनी जे पळय जायना ते डिपार्टमेंटान आमी धाडटा म्हणून सांगलां तेच भशेन इशू एक पंचायत बिल्डिंगाक दुसरे आमचे गटरा इशू येयल्लो तो निवळ केलो ना अर्दे आसा निवळ केलो कारण ते ऑटोमिक्स येयल्ली कारणान तो उरलो म्हणून सरपंचान आपल्या तेजे सांगलें की ऑटोमिक्स येयलो म्हणून तो थोडो उरलो आनी तोय आमी उरलो तोय पूर्ण करून दितले ते विशय दुसरे म्हणल्यार आमचे बाजारां जे पळय पयर उज लागले फायर जाले तेजे पॉलिबाबान आमगे क्वेश्चन रेज केलो तुमी बाबा खंयचे डिपार्टमेंट आतां कितें करपाक तांकां खंयच्यान कितें मेळटलें म्हाका दिसता आमच्या पंचायती मेंबरां सगळ्यांक दिसता तेच भशेन गांवच्या सगळ्यांक तांकां खंयच्यान तर खंयच्या यंत्रणांतल्यान जे पळय CM रिलीफ फंड बाकीचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्यान तर तांकां कितें मेळपा तें खरेंच मेळपा जाय कारण तांकां खुबशे लॉस जाल्ले कडेन आसा हे जे पळय मेन पॉयंट आसा ते आमी ग्रामसभे येयली आनी आमच्यान जाता तशें आमी एक्सप्लेनेशन दिलां आनी जाता तितलें पूर्णूय करतात खंय तरी एक रिजोल्युशन पास जालां 39A स्क्रॅप करवा म्हणून ऑफकोर्स आमची जेन्ना ते 39A आमगे इन रिटर्न येयलें तेन्ना आमची बॉडी सगळे बॉडी तशें गांवची सगळे आमचे ग्रामसभा सगळ्यांक मेजॉरिटीन एक पसून ओपोजिशन ना मेजॉरिटीन ते पास करून दिलां की 39A हें आमच्या गांवांत नाका आनी तें स्क्रॅप कोणेच खंयच्याय डिपार्टमेंटाच्यान आयज हांव डेप्युटी सरपंचा नात्यान सांगता खंयच्याय डिपार्टमेंटान हें आमच्या गांवां हाडपा कितें पेपरवर्क केलो जाल्यार विचार करचो तांकां तशें परमिशन दिवची न्हू आनी पंचायती वटेन लोकां वटेन आमी ग्रामसभे वटेन आमी रेजोल्युशन धाडटले ते डिपार्टमेंटाक ते 39A हें आमकां हांगा नाका रिवणा भितर खंय तर प्लॉटिंग चालू आसा म्हणून आयकता प्लॉटिंग चालू आसा म्हणटा एक आमच्या तेच ग्रामसभे एक आमचो सोमनाथ आसा तेणें प्लॉटिंगा काडलें खरें तर आमच्या प्लॉटिंगा लागून दानोळ्या जे पळय आसा तो म्हजोच मम्मीचो वाड थंय दानोळ्या पयलीं सांगता तेन्ना आमकां अग्रिकल्चर म्हणून सांगलें आनी मागीर एक सनत हाडपा लागले आनी पंचायती ते कळपाक कंप्लेन आसतना पसून हांव मागता हे जे पळय हायर ऑथॉरिटी आसा आमची कंप्लेन आसा सगळें आसा तरी आसतना तेणी ताका एक दोन डेप्युटी कलेक्टर मिलिंद वेळीप हेणें 2 सनत करून दिल्यो कारण तो म्हणटा कितें आपल्या कायद्याचो सेटलमेंट आसता तें करून दिलें म्हणल्यार ही जमीन जी पळय पंचायत खंयची पंचायतीन ऑब्जेक्शन रेज करता तेन्ना तेणी विचार करपाक कारण गांवां रावपी आमी फाल्यां सगळ्यांक कितेंय फेस केलें आमकां फेस करपाक जे पळय आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा जावं डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे आमची गांवचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ना आयज ते सांग्या भितर आसा फाल्यां ते आनी खंय ट्रान्सफर जावन पूण आमचो गांव आमकां सांबाळपाक असले प्लॉटिंग जे पळय आसा खंय कोण प्लॉट करून भायल्या विकता हें पळय आनी जे पळय प्लॉट करणारे आसा ते सगळे आमचे गांवचे कोणूच ना सगळेच भायले कोण मडगांवचो कोण सावड्डे मडगांवचो सगळे म्हाका दिसता मडगांव रावता 2-3 आमी ते कोण कितें का तेंचें एक्सप्लेनेशन करपाक जायना पूण इतलेंच जाणां थंय प्लॉटिंग हें जावपाक दिवपाना आनी आमी कशेंच पंचायती वटेन तर कशेंच एक पसून परमिशन थंय कोणें कितें करपा पसून गेले आमी ते हें करून घेवपाना खुपून घेवपाना आनी हांव लोकां कडेन सगळ्यां कडेन मागता
दानोळा जे पळय 2-3 कडेन बेश्टे एग्रीकल्चरा प्लॉट करता ते लोकांनी खास करून तांकां पयशे दिवन खंय एग्रीमेंटाचे ते घेवची न्हू, कारण पंचायत सपोर्ट करपाना आमी जाता तितलें स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचे घेतले. तुमची आयज ग्रामसभा आसलेली, कितें आसलेले विशय? ग्रामसभा आशिल्ले एक बाजारांतले ड्रेनेज क्लीन केले तेजेर एक टॉपीक आशिल्लो, मागीर पंचायतींतल्यान कितले कामां जालेले आसा तेजेर एक टॉपीक आशिल्लो, आनी अशे 5 टॉपीक आशिल्ले. खंय तरी तुमी आज रिजोल्युशन घेतलां 39A स्क्रॅप करचें म्हणून. हय हय कितें हो विशय तुमची हितून हांगा प्लॉटिंग बीन जाता म्हणून आयको येता? हय ते हेका लागून घेतला कित्याक फाल्यां काय लोकांक कांयच प्रॉब्लेम जावपाक जायना अशें म्हणून तेजे खातीर तो रेजल्युशन घेतलेलें आसा. दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, बिल्डिंगेचो एक इशू जालो खंय तरी कितें म्हणटा तुमकां 50 लाख कितें हें जालें सँक्शन जालें. आत्मनिर्भर भारताचेर आमकां 21-22 आमकां ते 50 लाख येयल्ले आशिल्ले. मागीर तेजे तशेंच आशिल्लें तेजे ते फंड कित्याक येयल्लो तर आमकां तेजे हॉल जावं कितें पंचायतीक इन्कम येवचें हेजे खातीर ते येयलेले, पूण ते आतां आमी पंचायतीक यूज करपाक ठरयलें. पूण तेजे खातीर ते अशें कोणाक कळटालें म्हणून तेजे इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर तो एक टॉपीक येयलो. दुसरो विशय म्हणल्यार सद्याक आतां तो विशय आसा तो स्मार्ट मिटर आज तुमी एक रेजोल्युशन घेतलां. कितें म्हणून रेजोल्युशन घेतलां सद्या? लोकांक कांय त्रास जावपा जायना म्हणून. आनी स्मार्ट मिटर तुमी खंय तरी तुमची गांवांत तरी पंचायती तरी खंय तरी इन्स्टॉल करपाना असो म्हणून रेजोल्युशन घेतलें आसा. कितें म्हणून त्रास जाता म्हणून तुका स्मार्ट मिटराचे अशें? लोकांक बिल खूब येता न्ही लायटीचे. आनी दुसरो विशय म्हणल्यार एक लायटीचो विशय सामको तुमचो गरजेचो. प्रत्येक जाण खंय तरी जे आज ग्रामसभेचे उपस्थित आसले तेंच्यांनी प्रत्येक जाणेन खंय तरी लायटीचो विशय हें केला आसा. दिसान जाता तेन्ना जावं डेली लायटीची वचना, पूण ते म्हणून कितें आसा लायटी डिपार्टमेंटाक फोन केले जाल्यार ते आयज मलकणे आसतात जाल्यार दुसरे दीस ते केवणाक आसा अशें म्हणून सांगता आनी मागीर करता अशें म्हणून सांगता आनी करता मागीर लेट करता. लास्ट टायम तुमच्या हांगा एक रेवणा एक इन्सिडंट जाल्लो, एक 2-3 शॉपां खंय तरी उजय जाल्ली. तांकां तुमी आजून पर्यंत कितें तरी हेल्प कितें तुमचे वटेच्यान कितें केलें? आमी पंचायतींतल्यान आजून कांय हेल्प करूना, पूण फाल्यां परत येवन इन्स्पेक्शन करतली आनी आमी कितें तरी हेल्प करपाक तयारी दितली आनी करतली बी. दुसरो विशय म्हणल्यार आनी एक तुमचोच एक ग्रामसभेक कोण येयला तेणी एक विशय काडलो की खंयची तरी तुमची कुशावती जी रिवर आसा तेजें खंय उदक खंय तरी दुसरे कडेन व्हरता म्हणून हो विशय कितें? उदक येतलें तें अर्दें उदक तें हांगा व्हरता वेर्ना खंयचे कडेन हें जावपा आसता तितून व्हरता फार्म कितें आनी तेतून म्हण तें स्विमींग पूल बी करपाचें आसा खंय कितें 75-70 अशें म्हण तें उदक थंय धाडचें न्हू आनी आमचें कुशावतीचें उदक वेस्ट करचें न्ही जे लोकांक सगळ्यांक पावपा जाय तेजे खातीर ते लोकांनी येवन लोकांक कांय त्रास जावपाक जायना हेजे खातीर तो ठराव घेतलेलो आसा. आनी सद्याक गात तो विशय म्हणल्यार तुमगे आयज सुद्दां बरो तापलो विशय तो म्हणल्यार गार्बेजीचो. कोण खंय तुमगे पंचायती वार्डां गार्बेज हाडून उडयता, कितें हो विशय? म्हाकाय बी सकाळीं कांय कळत न्ही आनी पॉयंटी बी पंचायती मिटिंगे येवन नासलेलो मागीर सडनली ते येयले अशें कितें तरी उकळे साकून कितें तरी गार्बेज हाडटात आनी ते डंपींग करून थंय उडयता. जवळ जवळ 1000 भर बॅग अशी आसा आनी तितूंतल्यान तेलकट अशी भायर सुट्टा अशें म्हणून ते पंचायतीन येयले पूण आतां तेजेर कारवाय करपाची ठरयलेली आसा. पूण कितले दीस जाले हाडून उडोवपा लागल्यार आतां? खबर ना आयजूच तेंच्यांनी येवन थंयचे जे लोकल लोक आसात तेंच्यांनी आतां येवन मिटिंगेन सांगलें ग्रामसभेक रेजल्युशन दिलेलें आसा. आनी आतां तुमी स्ट्रीक एक्शन घेतले? घेतले आनी अशें जावपाक जायना. जर तुमची ग्रामसभा आसलेली कितें आसलें विशय? विशय म्हणल्यार लास्ट म्हयन्याक जो आमच्या हांगा बाजारांत एक भरपूर उजो लागून आमची 6 शॉपां जळ्ळी तेजे बद्दल डिस्कशन जालें की पंचायतीन डिफरंट डिपार्टमेंटांक कन्सर्न करून की तांकां कितें तरी कॉम्पेन्सेशन मेळून दिवचें सीएम रिलीफ फंड बाकीचें कितें गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडल्यान कितें जें सँक्शन जावपाक शकता की आतां तेंचो बिजनेस गेल्ले कारणान तांकां एक आर्थीक थोडी तरी मदत जावची अशी सगळ्या ग्रामस्थांनी तांकां रिक्वेस्ट केली की तेणी तांकां मेळोवन दिवचें म्हणून. इतले डिले जावपाचें कारण कितें आजून तांकां कांय मेळना खंय? तेजे बद्दल हांव इन डिटेल सांगपाक शकना पूण डिस्कशन जालें त्या प्रमाणे तेणी जे पंचायतीन जे रिपोर्ट्स कोण कोणाक धाडपाचे ते तेणी सांगलें तेणी फॉलोअप केलो म्हणून.
दुसरो विशय म्हळ्यार लायटीचो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा तुमी ब्लेम करीत आसलेले आनी सद्या हांगा प्रॉब्लेम जायत आसा कितें विशय लायटी डिपार्टमेंटा म्हळ्यार सगळे वचत थंय पयल्यार जे डिस्ट्रिब्युशनाचे जे कंडक्टर्स आसात ते सगळे देवले कडेन दिसता आनी थोडे ते मातशे टायट करून सारकी रिपेर करचे. तशेंच स्ट्रीट लायट प्रॉब्लेम आसा तो खूब जाता. एवरी टायम तांकां ही स्ट्रीट लायट गेल्या ती स्ट्रीट लायट गेल्या म्हणून तांकां लोकांक सांगचे पडटात. तशेंच तेणी जी लोकांची कंप्लेन आसा की लायट फ्रिक्वेंटली वयतात आनी परत परत ते ट्रीट रिमींग काम घेतात. ते लोकांनी बंद करचें. तेजो इफेक्ट सगळ्या बिझनेसाकूय जाता, लोकांक घरां भुरग्यां शिकता तेकाय जाता. खुबशे लोकांक तेजे त्रास जातात. सद्या आमी पळयले रोड सायडीच्यान जे HT लायनीचे जे पोल आसा तेंचेर सुद्दां बुश वाडलेली आसा ती सुद्दां अजून तेंच्यांनी कटींग केलें ना. खंय डेंजरस आसा लोकां खातीर आनी सायडी आतां शिशुवाटिका जावं आनी कितें आसा तांकां बीन त्या भुरग्यांक सुद्दां डेंजरस आसा म्हणून हांवें. हय, आमचो एक जो गांवांत एंटर जाताना जो स्ट्रेच आसा फ्रॉम शिशुवाटिका टू मार्केट हो पंचायतीक आतां ग्रामस्थांनी सांगला की तो जाता तितलो बेगीन निवळ करून घेवचो. फूल मार्केट म्हणल्यार जेणे करून जेन्ना स्कुलाची भुरगीं चलत वयतात, स्कूल सुट्टकीर चलत वयतात थंय शिशुवाटिका आसा तांकां तेजो त्रास जावचो न्हू. कित्याक जेन्ना 2 गाडी सुट्टात तेन्ना 2 गाडी जेन्ना वस्त करतात तेन्ना तांकां कांयच सायडीच्यान उबो रावपाक सुद्दां त्रास जाता. खंय तरी रिस्कीक आसा भुरग्यांक आसा आनी अशें लोकांक वयता तांकां सुद्दां हें रिस्कीच म्हणटा तुमी. हय, रिस्कीच आसा. तर कम्युटर जो चलत वयता त्या मनशा खातीर हें खूब रिस्की किंवा 2 व्हिलरवाले आसा ताकाय बी हें खूब रिस्की. खंय तरी तुमची ग्रामसभा आसलेली, कितें विशय आसलेले? पयलीं सद्या हांव तुकाय बी देवबर म्हणटा तूं हिंगा आमचे रिपोर्टींग करपाक आयिल्लो आमचे ग्रामसभेचे. पयलीं सद्या आनीक फावटी हांव सगळ्या गांवकारांक देव बरें कर म्हणटा रिवणच्या लोकांक. कित्याक आयज जायते लोक येयले ग्रामसभेक, जायते हॉल भरले आनी हेजे पयलीं चडशे लोक 10, 12, 15 अशे आसताले. पूण आयज तेन्ना व्हिडिओ काडून अपील केले लोकांक आनी तशें ग्रामसभा आमचा जायते लोक येयलो, जायते लोकांनी आपले मुद्दे मारले आनी जायते प्रश्न सुटावचे जावचे अशें आशा बाळगून आमी ग्रामसभा उलयले. तर आयज इश्यू म्हणल्यार हांवें 10 रेजोल्युशनां घायले. तितूंतले 39A स्क्रॅप जावपाचें म्हूण, दुसरें स्मार्ट मिटराचें स्क्रॅप जावपाचें म्हूण, तशेंच आमच्या गांवाच्या बाजारांत उजो पेटोवन जायते लॉस तांकां कितें भरपाई मेळपा जाय म्हूण अशे इश्यू घेतले. तशेंच आमचे जायते इश्यू आसले हेजे झाडांचे डेंजरस ट्री, वायर हँगींग इस्कॉला लागीं आनी रस्त्यांनी ती काडपा जाय म्हूण पंचायती रिक्वेस्ट केला. मेन मुद्दो तो तुमी विशय काडलो तो 39Aचो. 39A स्क्रॅप करा म्हणून कितें एक्झॅक्ट 39 स्क्रॅप कित्याक लागून स्क्रॅप करपा जाय? तुमी जाणत आसतले आमचे गोंयांत 39A पास जाला तेन्नासान गव्हर्मेंटान पास करून हाडला तेन्नासान आमच्या गोंयाक एक कीड लागली आसा 39A. तुमी जाणा आसतले जायते गांवांनी प्रोटेस्ट चलता 39A स्क्रॅप कर म्हणून. तशेंच आमचे कारापुरा गांवां लोक जायते आतां 117 दीस जावन गेले तेंच्या गांवां अदुरुस्त येयला ते तांकां वचपाक ते ट्राय करता, उपासन करता, थिंगा बसता दीस रात. हो गव्हर्मेंट तांचो कांदार घेयना, ते अजुनूच स्ट्रायक करून तेंचे हे 39A स्क्रॅप करून तेंचे गांवांत जे प्रोजेक्ट येयले ते काळ उडोवन ते भायर मारपाक मागता. पूण तांची पंचायत हो गव्हर्मेंट हो सरकार केसोच आयकना. तरी पूण ते अजून पर्यंत 17 दीस ते मोतात. तशेंच तेच तेंच्या गांवांत जाल्यार ते आमच्या गांवांत जावपा नाका म्हूण हांवें 39A रेजोल्युशन घातलें आनी ते आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी तशेंच पंचायत मेंबरांनी सगळ्यांनी मानून घेवन तें 39A स्क्रॅप करपाचें म्हूण पास केलां. तशेंच आमच्या गांवांक केन्ना 39A अंडर कन्वर्शनां जावपाक दिवपाना अशें पंचायतीन आश्वासन दिलां. ओके, तुमी जाणा 39A पास जावन येयले जाल्यार आमच्या गांवांत जायती अदरूस येवपाक शकता. तुमी जाणा आमच्या म्हज्या फाटल्यान हें शेत आसा ते आमच्या आवय बापायन आमकां शेत रोवन आमकां बसून आमकां शिकयलें, व्हड केलें. हें 39A पास जाल्यार आमच्या गांवांत आमची शेतां जी ग्रिनरी दिसता ते दोंगर सारके ब्युटिफूल दोंगर दिसता. सो टेंपला फाटल्यान टेंपरा फाटल्यान ग्रीन साडी टेंपला न्हेसयल्या काय दिसता जेन्ना शेतां रोयता तेन्ना. तर हांव अशेंच मागता की 39A आमच्या गांवांत केन्ना येवचें न्हू आनी आमचो हो गांव असो ग्रिनरी उदकांनी तशें दोंगरांनी आमचो गांव सोबीत गुंतलेलो आसा तो तसोच उरचो असो मागता. दुसरो विशय तुमी जो रेज केलो तो स्मार्ट मिटर, तोय खंय तरी स्क्रॅप करची म्हणून ती तुमची मागणी आसलेली. आतां सद्या जो गोंयाकूच न्हू आख्खे इंडियेक बोवाळ पडलो आसता स्मार्ट मिटरा लागून. कित्याक तुमी जाणा स्मार्ट मिटराक घातल्या ते लोकांनी जायत्यांनी कंप्लेन केल्या की तांकां बिलां वाडोवन येयल्यात आनी जशे भशेन डिपार्टमेंट सांगता वो स्मार्ट मिटर कोण इन्स्टॉल केल्या ते गायडलायन सांगता ते तांकां म्हणटा ते तेंचे मिटराक हिडन कॅमेरा आनी आसा ते प्रायवेट
ते घरांनी लोकांची प्रायवसी ही ना आसची ना, कित्याक तांकां तो हिडन कॅमेरा आसा. तर आमी गव्हर्मेंटाक मागता ही स्मार्ट मिटर आमच्या गोंयांत हे काडून उडोवचे आनी स्क्रॅप करचे, कित्याक आमच्या लोकांक जायती लोक कामकार लोक लोकल काम करून पोट भरता, तांकां ही स्मार्ट मिटर घातली डब्बलान टिब्बलान बिल येता ती नांव येवची न्हू म्हूण हांव हे स्मार्ट मिटराचे बिल पास करता स्क्रॅप करचे म्हूण मागता गव्हर्मेंटाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.